गोय शिक्षण संचालनालय आणि इंडियन पेडियाट्रिक संघटनेत मुखेलमंत्री तथा शिक्षण मंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीत संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य उपक्रम राबोवपा खातीर कबलात केल्या। केंद्र सरकाराच्या फिट इंडिया ह्या उपक्रमा वरवीं गोंयांत संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य ही मोहीम गोंयभर चालीक लायतले। प्राथमिक शाळा, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकाच्या विद्यार्थ्यांक व्यायाम, डायट्स तसेच मानसिक भलायकी कशी नियंत्रणात दवरची ताचे प्रशिक्षण ही संघटना विद्यार्थ्यांक, पालकांक आणि शिक्षकांक लेगीत दितली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिल्या। अंडर फिट इंडिया कॅम्पेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हांच्या संकल्पनेतलो संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य हो कार्यक्रम आज डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आणि इंडियन पिडियाट्रिक्स अकादमी हांच्या संयुक्त विद्यमानात आम्ही गोंयांतल्या समेस्त सगळ्या प्रायमरी पासून सेकंडरी आणि हाय सेकंडरी पर्यंत हो कार्यक्रम राबयता। आमच्या मदीं आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन आणि डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनचे बाकीचे सगळे स्टाफ हांगासर आसात। इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स हांच्या वतींतल्यान डॉक्टर किंजावडेकर, डॉक्टर धनेश वळवईकर, डॉक्टर गांवकर आणि पिडियाट्रिक्स अकादमी ऑफ गोवा टीम तांचे दोतोर सगळे हांगासर हजर आसात। तांच्या आयच्या घडीक हांव स्वागत करता आणि म्हाका खूब खोस भोगता म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन सायनिंग द MOU विथ द इंडियन पिडियाट्रिक ऑफ अकादमी फॉर द संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य ह्या कार्यक्रमा खातीर आमी हो आज MOU सायन केला। डॉक्टरान आणि डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान एक्सप्लेन केला त्या प्रमाणे स्टुडंट्स, पेरेंट्स आणि टीचर्स ह्या तिगांच्या खातीर प्रॉपर नॉलेज फुडाच्या बाबतीत दिवप, डायटाच्या बाबतीत दिवप, आमी म्हणटा फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस हाच्या बद्दल दिवप हे गरजेचें आसा आणि ताकाच लागून वेळच्या वेळार इंडियन पिडियाट्रिक्स ऑफ अकादमी हांचे दोतोर्स आमच्या सगळ्या टिचरांक ट्रेन करतले, स्टुडंट्सांक एक्सप्लेन करतले आणि पेरेंट्सांकूय एक्सप्लेन करतले कितें बरें आसा, कितें खावपाक जाय, कशें खावपाक जाय आणि केन्ना खावपाक जाय हे। त्याच बरोबर आमी म्हणटाय की दोतोरान आतां सांगता आसतना एप्रॉक्सिमेटली सर्वेंतल्यान आमी म्हणटा की मोर दॅन 1.5 crores ऑफ द चिल्ड्रन्स बिलो 14 years आज वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस म्हणजे डायबिटीज, हायपरटेन्शन सारखे डिजीजीस दिसपाक लागलेले आसा। कोरोना पेक्षा हे चड डेंजर आसा म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी म्हटलां की हे पॅन्डेमिकाच्या पेक्षाय चड डेंजर आसा, फुडच्या पिढीची वाट लागपाक शकता। म्हणून तर आमकां आतांच अलर्ट जावपाक जाय। दिस इज अ अलार्मिंग स्टेज फॉर अस आणि गोंय सरकारान ताकाच लागून इंडियन पिडियाट्रिक अकादमी ऑफ फुडलो विचार करून ही स्टेप्स घेता आणि म्हाका निश्चितच खात्री आसा आमी इंडियन पिडियाट्रिक्स अकादमी हांच्या बरोबर आमच्या पुराय म्हणजे फ्रॉम द 3ऱ्या वर्सा पासून त्या 14 वर्सां पर्यंतच्या भुरग्यांक सगळ्यांक व्यवस्थित रित्या फिट दवरपा खातीर टीचर्स, पेरेंट्स आणि स्टुडंट्स ह्या सगळ्या खातीर फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस आणि डायट हाजेर टायम टू टायम गायडन्स आणि टायम टू टायम ट्रेनिंग ही तांकां दिली वयतली।